येवकार हा उर्वशी नायक आता पळोवया खबरो विस्तारान। कोरोना व्हायरस पुराय देशभर पातळिल्ल्यान पर्यटन उद्देग धोक्यांत आयला। पण जीटीडीसीचो अध्यक्ष दयानंद सोपटेक खात्री आसा की गोयचो पर्यटन उद्देग 1 ऑक्टोबर मेरेन सुरू जातलो। तो म्हणटा गोंयांत ऑक्टोबर सावन थळाव्या पर्यटकांची गर्दी जातली आणि फाटल्या वर्साचे तुलनेत पर्यटकांचो आंकडो दुपेटीन वाडटलो। पण आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांविशीं कितें सांगू नजो। सोपटेन 365 कडेन उलयतना सांगलें की गोंय हें कोरोना व्हायरस मुक्त राज्य आसा आनी राज्य सरकार गोंयाक कोरोना मुक्त सुरक्षीत राज्य म्हणून प्रोत्साहन दिता। पर्यटन विभाग पर्यटन उद्योग संघटना कडल्यान सुचोवण्यो घेत आसा। सोपटे म्हणटा सध्या 80% पर्यटक देशांत आसात आनी 20% आंतरराष्ट्रीय आसात। एकदा हेर देशांतली परिस्थिती नियंत्रणात रावली जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पर्यटक गोंयांत भेट दितले। गोया फेमस हा पयलीत की एक टुरिस्टीक प्लेस, टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आणि त्यातले त्यान पहिले राज्य की येदे व्हडले संकट संबंध जगाचेर येयल्ले आहा, वर्ल्डार येयल्ले आहा, तेतूंतले एकमेव अशें राज्य की पयलेच फावटी कोरोना मुक्त जाल्ले आहा। म्हणजे सेफेस्ट प्लेस हे सध्या आमी तेचो प्रसार आणि प्रचार अदर दॅन गोवा बाकी राज्यांनी जावपाक इतलेंच न्हय इंटरनॅशनल लेवलीचेर वचपाक प्रयत्न केल्ले आहा, जेणे करून आमी सांगू शकता की सेफस्ट प्लेस टुरिस्टीक प्लेस हे गोवा राज्य असल्या कारणान येणारे म्हाका दिसता ऑक्टोबराच्यान आमचे प्रयत्न असतात त्याच्या पयलीं मिड ऑफ सप्टेंबर, पण डेफिनेटली फ्रॉम 1 ऑक्टोबर जे आमचो पर्यटन पिरियड सुरू जाता, म्हणजे सीजन म्हणटात ताका टुरिस्ट सीजन, डेफिनेटली ह्या वर्सा तुमकां आतांच सांगता आनी तुमकांय लक्षात येयलें आसतलें की सेफ एंड टुरिस्टीक प्लेस ह्या नात्यान गोंयान येवपाक लोकांची गर्दी लागतली। आनी नक्कीच गेल्या वर्साच्या तुलनेन ह्या वर्सा आदरणीय आमचो मिनिस्टर मायकल लोबोय स्टेटमेंट करता की नक्कीच हॉटेलां आसात ती सुद्दां पावची ना, असो टुरिस्टाचो फ्लो ह्या गोंयान येतलो। ऑक्टोबर पर्यंत जातले, पण आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू से that international tourists they are able and they are going to come from October, but definitely तांचे प्रयत्न चालू आहेत। पण प्रत्येक देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर असतात हेड असतात ताचे खंय तरी एक हे आसा कळतळ आसता की जातातले बेगीन आपलो देश कोरोना मुक्त जावचो, आपल्या देशातली जनता जी आसा ही कोरोना मुक्त आसची आणि हे जेन्ना घडटले 100% जेन्ना अचीव जातले तेन्ना ते सुद्दां चिंततले की आमी खंय तरी वचपाक जाय म्हणजे टुरिस्ट म्हणून हांव इंटरनॅशनल टुरिस्टांचेर उलयना ह्या क्षणांत, पण आमचे प्रयत्न आमी तयारी म्हणजे वी वील बी रेडी वीथ ऑल रिक्वायर्ड सर्विसीस, बट जो पर्यंत तांची क्लियरन्स मेळना तो पर्यंत ते भारत देशान येवं शकना। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार। झारखंडाचे 14 प्रवासी कामगार पेडणे मोपात त्रास सोशीत रावल्यात। ह्या वर्सा जानेवारी सावन तांकां 23 मार्च मेरेन पगार मेळूंक ना आनी गरजेपुरते खाण जेवणूय। जेन्ना गोवा 365 प्रवासी कामगार दिसले तेन्ना तेंच्यांनी आपले दुख्ख उक्तायले। कॉन्ट्रॅक्टर नारायण शेट्टी हो महाराष्ट्रांतल्या दोडा मार्गाचो, ताका मोपा कालवे बांदकामाचे कंत्राट दिल्ले। ह्या कामगारान त्याच्या कामाचे पयशे मागतकूच कॉन्ट्रॅक्टरान ताका ताच्या बॉल्सांतल्यान पयशे करून ताच्या गांवांक वचपाक सांगले। आपली अवतिकाय सांगताना ताका दुकां आवरप शक्य जालें ना। पळयात। अभी तक वो बोलता है घर करने की व्यवस्था नहीं करता है, हम लोग किधर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वो बोलता है हम भाड़ा के किधर मिलेगा। अभी बात क्या हम लोग सामान लेके जाएंगे, तुम लोग तुम्हें कहाँ भी रहेगा नहीं रहेगा तुम लोग आप जानिए, तो हम किधर रहेंगे। बात के टाइम हम लोग झारखंड से। झारखंड से कितने लोग हैं? 14 लोग। और आपका खाने का बंदोबस्त कैसा किया है? कुछ बंदोबस्त नहीं किया। वो कॉन्ट्रैक्टर आया ही नहीं? आया है लेकिन कुछ दिया नहीं। आप उनसे बात किया है? हाँ, वो क्या बोले? वो क्या बोला, हम कहाँ से देंगे। कोरोना व्हायरसाचो प्रसार आडवपा खातीर एमएचएन शुक्रारा देशव्यापी लॉकडावन वाडयले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केल्ल्या प्रमाण 4 मे मेरेन आशिल्ली मुदत सोंपता। नव्या ऑर्डरीत नमूद केल्ल्यो सुचोवण्यो 4 मेक चालीक लागतल्यो।
तांबडो केसरी आणि ग्रीन झोनाचे वर्गीकरण केल्ले आसूनय कांय हालचालींचेर प्रतिबंध आसतले. हातूंत हवाई मार्गान प्रवास, रेल्वे, मेट्रो आनी रस्त्या वयल्यान जावपी आंतरराज्य हालचालींचो आस्पाव आसा. शाळा, महाविद्यालयां, प्रशिक्षण केंद्रां आनी हेर शिक्षणीक संस्था लेगीत बंद उरतल्यो. हॉटेलां, रेस्टॉरंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पुजेची स्थळां आनी जिम्स लेगीत बंद उरतले. ग्रीन झोन ई कॉमर्साक ऑपरेशन परतून सुरू करपाची आनी ग्रीन आनी ऑरेंज झोनांनी गरजेच्यो वस्तू वांटपाची परवानगी दिल्या. SEZ आनी निर्यात युनिटां सयत उद्देगीक वसणुको आनी प्रवेशांचें नियंत्रण आशिल्ल्या उद्देगीक टावनशिपाक लेगीत परत कामार येवपाची परवानगी दिल्या. आंतरराज्य हालचालींचेर आशिल्ले निर्बंध तशेंच दवरतले जाल्यार बसींक फकत 50% क्षमतेसह ग्रीन झोनांत भोंवपाची परवानगी दिल्या. होच नेम बस स्टँडाक लागू आसतलो. ऑरेंज झोन आनी रेड झोनांत परवानगी आशिल्ले ह्या शिवाय सरकारान केसरी झोनांत कांय कामांक परवानगी दिल्या. टॅक्सी आनी कॅब एकठांय करप्याक केसरी झोनांत एके गाडयेंत फक्त एक ड्रायव्हर आनी 2 प्रवाशांक घेवन चलोवपाची परवानगी आसा. त्या भायर केसरी झोनांतल्या व्यक्तीच्या आंतरजिल्लो चळवळीस परवानगी आशिल्ल्या हालचालींकूय परवानगी दितले. 4 चाकी वाहनांक चडांत चड 2 प्रवाशी आनी दुचाकी स्वारांचेर पिलियन चालोवपी रस्त्या वयल्यान वचपाची परवानगी दितले अशें MHच्या आदेशांत म्हटलां. रेड झोनांत कांय उपक्रमांक परवानगी दिल्या जी कंटेनमेंट झोनाच्या भायर आसात. MHची ऑर्डर जोडटा. परवानगी आशिल्ल्या कामगारां खातीर फकत रेड झोनांत लोक वा वाहनाच्या हालचालीक परवानगी आसा. प्रति 4 चाकी वाहनांक चालका सयत आनी एका दुचाकीचेर एकल्याक पिलियन रायडिंग नाशिल्ले 2 लोकांक परवानगी आसा. मनरेगाची कामां, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आनी वीटभट्ट्या सयत ग्रामीण भागांतले सगळे उद्योगीक आनी बांदकाम उपक्रम म्हणून पाचारतले. ग्रामीण वाठारांतल्या सगळ्या कृशी उपक्रमांकांक सगळीं दुकानां, पशुसंवर्धन सयत विस्तार दीत लॉकडावनांतल्यान सूट दिल्या. टॅक्सी चलोवप, सायकल, रिक्षा वा ऑटो रिक्षा भायर टॅक्सी चलोवपाची परवानगी. रेड झोनांनी भायलीं दुकानां, स्पा आनी सलून हांच्या शिवाय दवरपाची परवानगी दिवचे नात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सकयल्ले सुवातेर आशिल्ले शेत जमनीत मोसणभूंय बांदपाक वास्कोच्या मायमोळे वाठारांतल्या लोकांनी विरोध केला. ह्या बांदकामांक लागून हे सुवातेर पावसांत हुंवारावरी स्थिती जावं येता अशें म्हूण थळाव्या लोकांनी ह्या कामाक विरोध केला. मुरगांव पालिकेच्या विरोधी गटान हाचेर आवाज काडलेलो. ही जमीन मसणभूंय बांदपा खातीर अधोरेखीत केल्ली, पूण उपरांत नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान हो प्लान बदलून ही जमीन शेत जमीन म्हूण अधोरेखीत केल्ली. पयलींचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकर न्हय असो आरोप ताणें केल्लो. परतून एक फावट थळाव्या लोकांनी हाचेर आवाज काडला. ही शेत जमीन सकयल्ली सुवातेर आशिल्ल्यान हांगासर उदक सांचून रावूंक शकता अशें तांचें म्हणणें. ही मसणभूंय दुसरे कडेन बांदची अशें ताणें मागलां. आमी हांगा शेतां रोयतालीं पयलीं आनी आतां शेतां रोवपाक जायना, सगळें भरलां हांगा उदीक. आमचें पयलीं शेत आसलेलें न्हू, तशेंच आमकां हांगा शेतां दियात आनी आमकां मसुंडी हांगा नाका. कित्याक फाल्यां सकाळीं लायट बंद जाली, मसून जळोवंक हाडलें, भुरगीं बाळां हांगा भोंवतात आमचीं, ताका लागून आमकां हांगा मसुंडी नाका. आमी हे शेतान हांगा खेळटालीं, शेत लायतालें, शेत बरें दिसतालें लायिल्लें तें पळोवपाक सुद्दां. आतां ते पळय जाल्यार सगळे शेतान कोण लायना आनी सगळी वाट लायल्या आनी हे पळय खंय खंय भरून काडटा आनी तें उदक सगळें हांगा हे शेतान भरता. आनी जो पूल आसा न्ही रेल्वेचो पूल, थंयच्यान उदक वयतालें, थंय ते माती पडून पडून ते ब्लॉक जाता. आनी आतां हे कितें बांदता म्हणटा पळय मसुंडी बी, ते बांदले काय आनीक हांगा उदक भरतलें. पयलींच मायमळ्यान उदक भरून सगळ्यांनी हांगासर ब्लॉक जाता, सगळ्यां लोकांची घरांनी उदक वचून सगळे आयदनां बिदनां तेंची व्हांवूंक लागता उदकाक आनी लोकांक येवंक वचपाक सुद्दां मेळना. तेन्ना हांगासर सगळें उदक येता, जे न्यू वाड्याचे, मागीर ह्या सायडीक बायणांतल्यान ते उडये वयले ते शेतान एक शेत पुरयलां आतां, ते सगळे मेळून उदक न्ही हांगा मायमळ्यान येता. म्हणटकूच ते सगळे आतां हे कितें करता जाल्यार ते आनीक येतले. ते आमकां हांगासर बाजारान जावं कामाक सुद्दां वयतल्या लोकांक भानगडी जाता, सगळे चलून वचपाक सुद्दां मेळना, इतले भरतले. त्या खातीर आमकां ही मसुंडी सॅवेज लायन म्हणून सोडली ह्या शेतान,
आणि सगळे उदक हे शेतान आतां एक्युमुलेट जावंक लागले. वास्को साकून हितून बायणां साकून मांगरांक साकून हे सगळे शेतान हांगा उदक भरता. आतां हेंच्यांनी कितें केलां, आतां हें जालें, हें क्लियर करूंक कोणाचे कडेन जायय ना. आतां हे कितें करतात, आतां हे मोसंडी हांगा बांदूंक सोदता. म्हणजे हांकां जाय तें हांगा जावपाचें, हांगा लोकांक हांगचें कांयच पडलेलें ना. हे पावसान सगळें भरता आनी उदक सगळें वयर येता, ते कोण पळयनात. आनी जेन्ना हे भरून काडटले न्ही तेन्ना कितें करतले, उदक सगळें पावसाक उदकाक वाट ना, ती सगळ्या घरांनी येतलें उदक. कितें तरी करा, एग्रीकल्चर लँड तुमी प्रोवायड करात, सगळ्यांक मेंटेन करात, तो डिस्ट्रॉय करनाका. हें नेचर आमचें, बरें थंड वारें येता हांगा, कितें येता, हें आमकां खंयच्या भाशेन आमकां डिस्ट्रॉय करपाक नाका, हें आमकां जाय. आनी ही आमची कितें मायमोळ्यान म्हटल्यार कितें, लोक म्हणटा तळ्या कडेन रावता म्हणटा, हे तळेच तुमी काबार करून उडयता आनी उरलें कितें तुमचे कडेन, सांग म्हाका फ्युचर. या बाबतीत बरें करात. या बाबतीत तुम्ही काउन्सिलरा कडेन बीन उलयला? हय, सगळ्यां कडेन उलयला आनी आमी तांच्या मिटिंगेक सुद्दां घातला की आमकां नाका हें तळें. आतां ते शेत पळयलें थंयसर पुरयलें सगळें येदें व्हडलें शेत. कोणी म्हणलें स्विमींग पूल करता, आमी आपलें आयकतच रावली. आनी आतां पळयलां थंयसर पार्किंग शें केलां. हांगासर केदें व्हडलें थंय बॅनर लायले आनी लोक कितले पळोवपाक, कसलें एक मशीन हाडलें, ते सगळी काडली थंय 400 कितें केलें. म्हणजे पयशे न्हू हे, सगळे पाणी हांगचे पयशे न्हू. आतां पयलीं आसली तशी थंय 4 जाल्या. 4 दीस कितें नाटक केलें थंयसर, कितें म्हण मातसो विचारूच ना कोणाकूच. कोण हांव तेच म्हणटा, कोण कांयच हालचाल कित्याक करना काय म्हणून. हे पळोवन सगळे कशे उबे रावता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुंकळे पुलीस स्टेशना लागीं व्हडलो दोंगर कापपाचें काम चल्लां, पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार थळावो आमदार क्लाफासियो डायसाक ते विशीं खबरच नासली. उजो पालोवपी दळा खातीर दोंगर कापप चल्ला अशें आपणाक सांगिल्ल्याचें तो सांगता. चलता पूण हांव नको, विदाउट माय नॉलेज हें कितें कोण म्हणटाय फायर ब्रिगेड हें जाता म्हणून स्टेशन. सो आमी ऑलरेडी CM येयले तेन्ना आमी आयडीसी थिंग घालपा, थिंग सायडीन आमी लोकांक नोटिफाय केल्लो थिंग हें कोतो म्हणून. सो हेजी कितें आतां इन्क्वायरी कोता वचोन CO आपयता, चेअरपर्सन आपयता, म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर आपयता आनी चोयता कितें. सो फायर ब्रिगेड घालता जाल्यार कितें बरोवन दिले कडेन सांगा, कितले प्लेस दिता, कात दिता? कांय खबर ना, म्हाका कांय आयडिया ना. हांव सरप्रायज हेचोन. आनी ह्या पुलीस स्टेशनाक खुशी जाता फिलींग, आनी कोणा तेजेर हें ना. हें कितें चलता म्हाका कळना आतां. आनी हें कोण केलें तें परमिशन, हो तो इंजिनियर आसा. लोक एक कोणा ट्रीप घाता हे कोणा एक फिलींग करता रोखडे कंप्लेंट करता. आनी इतू फिलींग जाता हेजे कोण एक्शन घेना, सरप्रायज. कितें चल्लां कामा म्युनिसिपालिटी एरिया. आनी वयल्यान हें पुलीस स्टेशनार ते कोण, हें पुलीस स्टेशन. हांवें पळय PI फोन मारून बंद करून लायला काल. घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बॉर्डरी वेवस्थीत सील केल्यात वय, पुलीस तांची ड्युटी बेस बरे तरेन करतात. शेनवारा हे प्रस्न उपस्थित केले मडगांव मार्केटांतले विक्रेते आनी पसरकारांनी. ते म्हणटात बॉर्डरींचेर खर नदर दवरीत जाल्यार आनी मार्केटां सुरू केली जाल्यार पसरकार आनी हेर विक्रेत्यांक थाकाय मेळटली. पळयात तांचें म्हणणें. मायनींग हें जें आसा एक व्हडलो बिजनेस गोंयचो, आनी ह्या बिजनेसान हे मायनींग ट्रक जे येता ते ट्रकाचेर 2 ड्रायव्हर 2 क्लिनर हे कंटिन्यूस हाडटा. आनी हो जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तो भायल्या कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणजे गोंयच्या भायल्या कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट. आनी फाटल्या हेका जे ट्रकांक लागून आमी एक गव्हर्मेंटान हें काडलें, स्कीम काडलेली की तांकां एक हेल्प जावपाक ते दिवचें म्हणून. आनी आमी रस्त्यार येवपाची न्ही म्हणून तुमी गव्हर्मेंटान सद्या आनी एक 8 दीस न्ही बंद करा. पूण इतली बंद बॉर्डरी बंद करा. हे मडगांव बंद करून आनी गोवा बंद करून कांय जावपाना. हे मडगांव न्ही गोवा बंद करपाची परिस्थिती ती येवपाना. तुमी सगळी सेल कर्नाटका महाराष्ट्राक हे पयलीं बंद करा आनी मागीर मुखार चला. जर बाउंड्री चालू आसा तर भितरल्यान लोक येतात? बाउंड्रीचे सगळे लोक येता, हे सगळे लिपयता गव्हर्मेंट.
कित्याक हे मिनिस्टर आपणे झगडपाक उरल्या थंय कोण येता तांकां कांय पडलेच ना कित्याक कोणाक त्याच म्हणटा पुलीस 500 रुपया घेता आनी भितर सोडटा म्हणून हे कारण आमी काय पळयना हे गोवोरमेंटाचे मनीस आनी मिनिस्टर म्हणटात हे लोक येतात तांकां लागून येता कॅटर्सा खातीर पण बँकीन काडला परत ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपान काडला आमच्या लोन आमकां आतां लोन भरतले जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी बँकीन गेली बँकीन आमी मॅनेजराक विचारलें कशें कितें करपाचें तो मॅनेजर म्हाका म्हणूंक लागलो कितें हे 3 म्हयने तुमी भरिना जाल्यार उपकारता फुडले म्हणजे तुमची पिरियड सोंपतली न्हू ते 3 म्हयने तुमकां फुडें धुकलतले इंट्रस्ट आनी सगळे तुमी फुडें धुकलतले अशें म्हणून सांगलें जाल्यार आमी ओके म्हटलें आनी आमी घरा येयली पण आमकां दिसता आतां गव्हर्मेंटान आतां सरकारान एक 144 कलम ऑक्टोबर पासून लायला जाल्यार ते 3 म्हयने आमी खंयचे पयशे भरतली आमकां खंयसूनच हें ना म्हूण सगळीं बायलां कोणाचे ब्युटी पार्लर्स आनी कितें सगळें बंद आहा आमी कशें कितें करपाचें आतां कितें खावपाचें कितें हें करपाचें सांगूं शकना पण जुलय सप्टेंबरान जर जेन्ना आमचे जातले भरपाचें तेन्ना आमी खंयसून भरतली कारण 15 दिसां भितर आमकां काय भरपाक जावचें ना आनी जेन्ना आमी आतां मार्केटान वयतली हांव एक बिझनस करता म्हाजें ब्युटी पार्लर आसा सो हांव आतां मार्केटान वयतलें तेन्ना आमकां काय सेम मार्केट तशेंच मेळचें ना जशें आमी सोडून आतां घरा बसला तेन्ना त्या पद्दतीन काय आमकां मार्केट मेळचें ना सो तेन्ना आमी कितें करपाचें जेन्ना आमकां बँक पिरियड दिता की 15 दीस आमकां आतां एक ग्रुपाक एक डेट दिल्ली आसता आमकां आतां 12 तारीख दिल्ली ह्या म्हयन्याची की आमी वचून आमचो लोनाचे इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय म्हणून सो आमी आतां 10 दिसांनी हांव आतां खंयसून म्हाज्या लोनाचे फाटल्या कितल्याशाच दिसांचो पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान गोवा मायल्साचे टॅक्सी ऑपरेटर चाळवल्यात लॉकडावनाच्या काळात तरी आमचेर अन्याय करचो न्ही देखून सरकारान हातून लक्ष घालून आमचो प्रश्न सुटावो करचो अशें तांणी मागला. लॉकडावनाच्या काळात सगळेच कामधंदे बंद पडल्यात. कंपन्या सयत कामगारांचेरय ताचो परिणाम जाला. कंपनी कडल्यान पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान शेनवारा गोवा मायल्साच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी बोवाळ केलो. सो आतां पळया सर हांव ऑनेबल सीएमाक एक रिक्वेस्ट आसा. सो कालजासून आमी म्हणटा खूब त्रासान आमी आतां अजून पर्यंत 45 डेज जाली आमची गाडी ब्लॉक आसा आनी आमची गाडी एक सायडीन दवरून आतां सगळे आमचे कितें जालां गाडीचें कांय खबर ना आमी स्टार्ट देखून मारोना आनी आमची फॅमिली मॅटर देखून हितून सगळे इश्यू आसा बिकॉज ऑफ आमचे टॅक्सीचेरूच सगळे आसा. इवन स्कूल फीज जावं ट्युशन फीज जावं आमचे वॉटेवर कितें आहा पळय प्रॉब्लम आनी आमची कितें सिच्युएशन आनी आमची कितें फुडें जावपाचें आसा सगळे टॅक्सीचेर आसा. सो आमची टॅक्सी सद्या सर बंद आसा जाल्यार आमी कशें करता कित्याक आतां आमी थोडे आमचे भाव आसा पळय ते हावज रेंटाक आसा. सो एक म्हयनो आश्वासन मेळ्ळां की बाबा तुमकां माफ. सो नेक्स्ट मंथ आमी दिवूंकूच जाय न्हू आनी बॉर्डर जो पर्यंत बंद आसा आनी जो पर्यंत गोंयांत ट्युरिस्ट येना तो पर्यंत आमचो बिझनस ना. सो जेन्ना आमचे बॉर्डर ओपन जातले तरी आसतना आमकां बिझनस गावचो ना कित्याक ते लोकांच्या मनान भंय आसा की बाबा कोरोना आमकां बी लागतले म्हणून. सद्या आमचो गोवा ग्रीन झोन आसा सो आमी हॅप्पी आसा बट लोकांचे डॉटफूल आसा पळय आतां मोस्टली सावथ आनी नॉर्थसूनूच ट्युरिस्ट येता गोंयांत. सो आमचो वॉटेवर धंदो आसा पळय टॅक्सीचो तो फूल धंदो ट्युरिस्ट डिपेंड आसा. सो आमचे खातीर मातसो सर चिंतपाचो आनी आमचे खूब पाव तरासान आसा कितें तरी आमचे खातीर एक फुडें स्टेप घेवचो. आमी खूब मनासून आतां एक रिक्वेस्ट घेवन सगळे आमचे स्टाफ आमचे कितले आहा पळय सगळे ड्रायव्हर्स हिंगा आयलेले आसा. सो तेंच्या खातीर सर आमचें एक आश्वासन दिवचें तुमी आनी कितें तरी आमकां हेल्प दिवचें. आमी सगळे टॅक्सी भाव सगळे गोवा मायल्सान गाडी लायिल्ले आसा आनी आमकां सद्याक आतां इतले त्रास जाल्ले आसा की गोवा मायल्सान आमकां एवरी टायम 15-15 दिसान पेमेंट येताले पूण आतां सद्याक कितें जालां की आमचे 45 डेज जाले पूण आतां कोणाचेय पेमेंट येवंक ना. थोड्या जाणांचे 20,000 पेंडींग आहा कोणाचे 25 आसा कोणाचे 30 आसा. 45 डेज जाले आजून कोणाचे पेमेंट येवंक ना. अशें जाल्यार आमकां कितें खूब प्रॉब्लम जातले. आतां आमकां खावपाक सुद्दां पयशे ना कांयच करपाक पयशे ना. आतां थोड्या दिसांनी स्कूल स्टार्ट जातले तेकाय पयशे ना आमकां. ते हांव गव्हर्मेंटा लागीं इतलेंच मागता की आमचे पेमेंट मातशें रिलीज करचे. फोन केल्ले आमी गोवा मायल्साच्या ऑफिसान ते कोण फोन लागना फकत एकूच फोन लागता ते म्हणटा की आमी सगळे घरान आसा आमकां वचपाक मेळना आमकां ट्रान्सफर करपाक मेळना म्हणटा. आतां सगळे ऑनलायन जाल्ले आसा ते कितें पर्सनली वचून कांय घालपाचें ना. ते आतां आमी इतलेंच रिक्वेस्ट करता की आमचे सगळ्यांचे पेमेंट मातशें म्हणून रिलीज करपा जाय. आतां सद्या आमच्या कडेन कोणा कडेन पयशे ना खूब त्रास जाल्ले आसा. तशेंच बाकीचे टॅक्सीवाल्यांचे बी त्रास गोवा मायल्सान चलयताले कित्याक गव्हर्मेंटान सांगलेलें जॉय एक करा तुमकां सपोर्ट करतले परत चलोवपाक येतले म्हणून. आमी कितें जालें बरें आमकां 15 दिसांनी पेमेंट मेळटालें पूण आतां सद्या कितें जालें 45 डेज जाल्यार सद्या काय पेमेंट ना आमकां येवंक ना. म्हणजे आमकां ते खावपाक जेवपाचोय त्रास जाला. सद्या गाडयो बंद दवरल्या ते 2 म्हयने गाडी बंद उरता स्टार्ट मारपाक सुद्दां जायना आमच्या कडल्यान. ते कितें फुडें करपाचें मातशें गव्हर्मेंटान ते आमकां हेल्प करपाचें आहा ते मातशें एटलिस्ट
बेगीन मातशें अर्धे पेमेंट आमचे रिलीज जाल्यार पुरो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.